आता 8 महिने झाले आम्ही कंपनीकडे येत आहा की म्हणून बाबा आमचं पी एफ दी हे आमकां रिजन सांगूंक लागले कितें ना कायद्या प्रमाणे म्हणल्यार 1 म्हयनो समजो परत म्हणल्यार 2 म्हयनो समजो आमी तरी रावले तरी आसतना आमी फाटल्या 2 म्हयन्यांक येयले आनी तेजेर आमकां बरोवन दिले विदीन एका म्हयन्या पयलीं तुमकां आमी ते पयशे आतां दिता म्हणून 1 म्हयन्या परत आमी परत येयले तुमीच मिडिया आसली परत आमकां कितें सांगलें त्यांनी 11 तारखे पयलीं आमी तुमकां पयशे दिता म्हणून मागीर आमी PF कमिशनर गेले तेणी कितें सांगलें तुमचो हो PF आहा तो तुमकां 11 तारखे पयलीं मेळटलो म्हणून त्या प्रमाणे आमी आयज 12 तारखे पळय येयल्ले आहा तरी आसतना त्या तारखेर म्हणटा आमकां अजून PF काडूंक मेळना त्याचें हेजें नांव सांगता कोण PF सांगता हेजें नांव कमिशन आनी हे सांगता जे एकामेकाचेर धुकलता हे अशेंच फटयता लोक म्हणून हांकां सुप्रीम कोर्टान बॅन कित्याक घातला हे कायदेशीर बेकायदेशीर हेंच्यांनी खंय पूण केला म्हणून हांकां बॅन घातल्या आनी मेन म्हणजे जितके इंडियेक चोर आहा न्हू सगळ्यान नंबर 1 कंपनी चोर म्हणटा ती वेदांता कळ्ळें आनी एक कंपनी बरी पातळ हे चोर हे पळय धरून रावले न्हू हे मोठे चोर हे ऑफिसर आनी हे मोठे चोर कित्याक हांव कित्याक उलयता म्हाजो भुरगो शिकता आज म्हाजे भुरगे 2 जाण इंजिनियर करता म्हाका आतां तांकां फी भरपाक पयशे ना हांवें म्हाजे बायलेची वस्ती घाण धरून आज आतां हांव फी भरल्या कितें एश्यून दिलें लास्ट टायम तुमकां 11 तारखेक दिली 11 तारीख बरयल्लें आहा हेजे सगळे डिटेल्स तुमचे कडेन कॉल आतां ते कित्याक आतां लिपोवन रावल्या तेंचे कडेन आमकां सांगपाक शब्द ना ते फटींग लोक म्हणून ते लिपोवन रावले म्हाका सांग तूं कायदेशीर जाल्यार आमकां इतलें सांगतलें तूं भितर लिपोवन रावलाय मरे